गोवा इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेडाक दिल्ले प्रोविजनल ॲप एग्रिगेटर लायसन्स फाटी घेयात. गोयच्या टॅक्सीवाल्यांनी आणि खासगी बस धनी संघटनेन येरादारी खात्याकडेन मागला. ते भायर तांच्यो आनीकय काय अटी आणि मागण्यो आसात. आयकात सुदीप तामणकराक. कालच्या आठवड्यान आम्ही जो गोवा टॅक्सी हो विषय जो आसा हांवें सांगलेले की आम्ही खंय तरी आयज डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टार येतले आणि आम्ही प्रोविजनल लायसन मागतले म्हणून ॲप एग्रिगेटर ऑपरेट करपाक आम्ही प्रोविजनल लायसनाची मागणी करतले. त्या संदर्भात आयज आम्ही हांगा उपस्थित जाल्ले. आम्ही रावताले मुद्दम आयज डिले केला आम्ही तुमकां प्रेसाक एड्रेस करपाक की डायरेक्टर येतलो अशी अपेक्षा आसली. म्हणून नेहमी प्रमाणे कित्याक डायरेक्टराक ते पळोवन भोंवपाची संवय जाल्या आनी तो ऑफिसांनी आसात ना परत पळय आयजूय पळय आयज अशी विकाचो पयलो दीस आसपाक जाय आसलो अशी अपेक्षा आसली. पूण तरी आसतना डायरेक्टर हांगासर ना आनी आमकां तेका लागून कितें आमचे मुद्दे आहा पळय ते एंट्रीक दिवचे पडले हांगासर एंट्रीक दिवचे पडले आनी फॉलोअप करपाक मागीर परत आतां येवचें पडटलें हांगा तो केन्ना आसा पळय तो. आनी सगळ्यात पयलीं 4 रिप्रेझेंटेशन आमी आयज हांगासर दिल्ली आहा. तितून पयलीं म्हणजे प्रोविजनल ॲप एग्रिगेटर म्हणून लायसन आमकां दिवपाक जाय अशी आमी मागणी केल्या हांगासर. मागीर दुसरे एक हे केला दुसरे रिप्रेझेंटेशन दिला की तितून जे परमिशन दिला प्रोविजनल परमिशन जे दिला ते इमिजिएटली रिवोक करचे अशी मागणी केल्या. कोणाचे रिवोक करचे ते गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हांकां परमिशन दिला आणि तेचेर टुरिझम डिपार्टमेंटान तो टॅक्सी ॲप हाडला गोवा टॅक्सी ॲप जो हाडला पळय इंट्रोड्यूस केला पळय तेका रिवोक करचो म्हणून मागला. कित्याक लागून तितून ती कारणां आमी घातल्या की STN ज्यो ॲप एग्रिगेटर गायडलायन्स आहा 13/2019 फॉर्म केल्यो आणि त्यो STN घालून पास करून घेतल्यो त्या वेळाचेर आणि मागीर त्यो गॅझेटान पब्लीश जाल्यो. आता त्या गायडलायन्स फ्रेम करून सुद्धा गोवा मायल्साक त्या वेळाचेर 2018 म्हणजे 1 वर्स पयलीं प्राय परमिशन त्या वेळाचेर दिल्लेले. म्हणून आमी तो इश्यू लोक आयुक्ता कडेन गेला थंय हियरिंग चालू आहा ऑलरेडी. आणि हांगासर पळय जाल्यार मागीर सेंट्रल गव्हर्मेंटान 27/11/2020 नव्यो गायडलायन्स काडल्यो परत ॲप एग्रिगेटराक लागून नव्यो गायडलायन्स काडल्यो. त्यो नव्यो गायडलायन्स जेन्ना पळय काडल्यो तेन्ना त्यो गायडलायन्स आनी गोवा सरकाराच्यो गायडलायन्स हेच्या मदीं डिपार्टमेंटूच कितें म्हणटा की आमी नवें परमिशन दिवंक शकना की दोनूय गायडलायन्स आहा तितूंतल्यो खंयच्यो सुटेबल आहा त्यो फ्रेम नव्यो परत आमी फ्रेम करतले आनी मागीर कन्सिडर करतले कोणाक ते. म्हणून ओला उबेर तितून तेंच्यांनी रिजेक्ट केले मागीर क्विक झॅट म्हणून आहा तेका रिजेक्ट केलो. म्हणून तेच डिपार्टमेंट परत काडटा आनी तो गोवा टॅक्सी ॲप कितें पळय चलोवपाक GLाक हांगासर परमिशन दिता ते इमिजिएटली रिवोक करचे म्हणून एक मागला. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन संबंधीत विशय की पॅसेंजर टॅक्स आणि रोड टॅक्स जो आहा हो पेमेंट केल्या उपरांत आमकां बूक दिता. पूण आतां खंय तरी डिपार्टमेंट म्हणटा कितें ना ऑनलायन सगळें आमी केला तेन्ना बूक ह्या फुडें तुमकां आमी दिवचे ना म्हणटा. आमचो प्रश्न हा डिपार्टमेंटाक की ऑनलायन करून सुद्धा हांगा 25 लाख खाल्ले पिवनांनी आनी बाकीचे पळय जे लोक आहा तेंच्यांनी 25 लाखाची ऑफर केली. तेंचे कडेन अजून रिकवरी जायना आनी आमकां एक ऑथेंटिसिटी आहा म्हणजे टॅक्स भरल्या उपरांत पॅसेंजर टॅक्स आनी रोड टॅक्स बुकाचेर बरोवन आमकां दिता सायन स्टॅम्प मारून तोच एक आमचे कडेन एविडन्स आसता आनी तो आतां हांगासर काडपाक सोदताय. म्हणजे फाल्यां जर अशी ऑफरातोबर करून कोणी जर पयशे ना केले डिपार्टमेंटान जाल्यार फाल्यां आमकां सांगतले तुमी पयशे भरा म्हणून. तेका लागून ते रिप्रेझेंटेशन एक दिल्ले आहा की इमिजिएटली बूक पयशे आहा रोड टॅक्स आनी पॅसेंजर टॅक्स ते अवेलेबल करून दिवचे. आनी चवथे रिप्रेझेंटेशन आमी दिल्ले आहा की बॅचाचे टोकन बॅच काडल्या उपरांत ड्रायव्हिंग कमर्शियल व्हेकल जो चलयता तेन्ना बॅचाचे टोकन सगळ्या डिपार्टमेंटान सगळ्यो जी रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटीची पळय रिजनल ट्रान्सपोर्ट ऑफिसां पळय आहा थंय शॉर्टेज आहा बॅचांची ते डायरेक्टरान इमिजिएटली तितून लक्ष घालचें ती टोकनां अवेलेबल करची. कित्याक ती टोकनां न दिल्ल्या कारणान खंयतरी बॅच आसा कसलो काय ना ह्या लायसनाचेर कांयच मेन्शन केल्लें वचना. आतां जी पळय स्मार्ट कार्ड लायसनां काडल्या पळय तेचेर कांयच आतां पेडण्या सुद्दां असो तेका टॅक्सी ऑपरेटराचेर अन्याय जाला. तेजे कडेन बॅच टोकन आहा पूण तेजे लायसनार मेन्शन करूंक ना जाल्या कारणान तेका परमीट 200 परमिटाची ब्लू टॅक्सी दिली तितून तेका वंचीत जावचो पडलो तेका परमीट मेळ्ळें. हांव एक टॅक्सीकार. तर जेन्ना पळय हो ॲप हाडटालो पळय तेन्ना ट्रान्सपोर्ट टुरिझम मिनिस्टर आहा पळय तेणी सगळे स्टेक होल्डरांक आमकां हाडलेले बरे बसयल्ले
तेज्या पयलीं आनी कोणाची मिटींग जाल्ली आनी थंय आमी ताका अशें सांगलें की आमकां आतां तुजो ॲप नाकाच म्हणून, कित्याक एक ॲप ऑलरेडी इलिगल जाला आनी भाईन तेजे लोकायुक्तान कारवाई चालू आसा, तरी आसतना हो दुसरो इलिगली ॲप आतां तेंच्यांनी परत ऑपरेट केल्लो आसा. म्हणजे तुमी कितें करूंक सोदता की थंयचे लोकायुक्ताचे मायंड डायवर्ट करपाचो की हो एक टॅक्सी ॲप जाला आमी हांगासर हेच्या फाटीक लागपाचें. पण आमचो भाई समजता आहा तितून की दोनूय वांगडा जोडूंक शकता आमी. तेन्ना आमी इतलो ओपोज आसतना तरी आसतना सीएम तेज्या वांगडा बसता आनी थंयसर तो फ्लॅग ऑफ करता ते की आयच्यान हो कॉमेस जालो म्हणून. थंय तुमी पळोवंक वचत जाल्यार तुमी आसतले मिडियाचेर कोण ट्रान्सपोर्ट ऑथॉरिटी तो कोण नासलो. आतां ॲप चालू करता जाल्यार माविन गुदीन आसूंक जाय आसलें इज ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर म्हणून. थंयसर कोण तरी डायरेक्टर आसूंक जाय आसलो ट्रान्सपोर्टाचो, कोण ना. म्हणल्यार आयज फाल्यां जर 13 मिनिस्टर जाल्यार 13 मिनिस्टरांनी आपापलो एक ॲप काडचो पडलो. एक ॲप माविन गुदिनोचो चलता, आतां सेकंड ॲप रोहन खंवटेचो चलता, टुरिझम मिनिस्टराचो. आतां बाकीचे उरले आमदार हे मिनिस्टर उरले तेंच्यांनी ॲप काडचो पडलो. आमच्या पळया मरे आमी कितें करपाचें. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि मनीषा जाधव.